भारतांतलो स्टील उद्देग गोयचे उणे ग्रेडीचे मीन घेवपाचे तयारेक लागला। परिस्थिती पळोवन उद्देगांनी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू केल्या। सुप्रीम कोर्टान बावटो दाखयले उपरांत गोंयान ऑक्शन केल्ले मीन विकते घेवपाची तयारी कर्नाटकांतल्या कितल्याशाच उद्देगांनी दाखयल्या। गोयचे मीन निर्गत करचे न्ही म्हणून यत्न चल्ल्यात। भारतांतले स्टील उद्देगाचो हो ट्रेंड असोच उरल्यार फुडें गोयच्या मिनाचो निर्गती परस देशी वापर चड जातलो। पळयात रिपोर्ट। गोय सरकारा कडेन आसा त्या रिकॉर्डा प्रमाण सध्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर 15.5 मिलियन टन काडिल्ले मीन आसा। तातूंतले सुमार 4 मिलियन टन बेकायदेशीर। ह्या मिनाचेर राज्य सरकार दावो करतले। सुप्रीम कोर्टान अंतरीम आदेशा वरवीं मायनिंग बंदी पयलीं काडिल्ल्या मिनाची पावणी करपाक मान्यताय दिल्या। हे मीन पावणेर घेवपाची तयारी कर्नाटकांतल्या कांय स्टील उद्देगांनी केल्या। कल्याणी स्टिलाचो MD म्हणटा, गोंयांतले मीन आमी निश्चित घेतले। कर्नाटकांतल्यान आमी सध्या घेतात त्या मिना परस गोंयांतले मीन सवाय पडटले। मिनांतले लोखंड सोडून हेर मीन कडेक काडून ताची ग्रेड वाडोवपा खातीर उद्देगीक प्रक्रिया बऱ्याच ल्हान स्टील कंपन्यांनी सुरू केल्या। सध्या मिनाची उणाव आशिल्ल्यान स्टील तयार करपी उद्देगांक 52% परस उणे तिखे आशिल्ले मीन वापरपाची पद्दत विकसीत करची पडल्या। गोंयांतले मीन कमी ग्रेडीचे आसा खरे, पूण उद्देग साल्वार करपाक आता ते वापरप सोडून पर्याय ना। ब्रेड आनी बटर खावपाची म्हाका संवय आशिल्ली खरी, पूण आता बेठ्यो बिस्किटी खावपाची तयारी दवरची पडटली। कल्याणी स्टील, JSW स्टील आणि किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री हे कर्नाटक आयर्न अँड स्टील उत्पादकांचे संघटनेचे वांगडी। गोंयांत स्टॉक केल्ले मिनाची निर्गत करची न्ही म्हूण तांणी सुप्रीम कोर्टाकडे विनवणी केल्ली। JSW स्टील, SR स्टील, प्रकाश इंडस्ट्री, मोनेट इस्पात अँड एनर्जी तसेच स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान कमी ग्रेडीच्या मिनाचो विलो लावपी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू केल्या। गोंय दर वर्सा 40 मिलियन टना परस चड मीन निर्गत करताले। तातूंतले चडशे चीन घेताले। पूण बेकायदेशीर मायनिंगाचेर कारवाय करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान खणबंदीचो आदेश दिल्ल्यान फाटल्या 14 म्हयन्यांत गोंयान एकूय कण मीन काडूंक ना वा धाडूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयान बेकायदेशीर रावपी फॉरेनरा आड पुलिसांनी खर कारवाय करची। स्टुडंट विजा घेवन हेर गजालींनी घुसपल्ल्या फॉरेनरांक सोदून काडचे अशें खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला। राज्य सरकाराच्या अकार्यक्षमतेक लागून दोनूय देशांमधल्या संबंधांचेर परिणाम जावंक जायना अशें सार्दिन म्हणटा। GMCs इंटर्नशीप करतल्या दोतोरांकडच्यान पयशे घेतात म्हणूनय सार्दिनान प्रस्न काडलो। नायजेरियनाचो गोंयान खून जालो तेन्ना गोंय प्रशासनाक जाग आयली असो आरोप खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केलो। गोंयच्या सरकारी यंत्रणांनी केंद्रांतल्या सुरक्षा यंत्रणांच्या संपर्कांत रावन फॉरेनरांचेर नदर दवरपाची गरज सार्दिनान उक्तायल्या। तो मिडिया कडेन उलयतालो। Everybody is aware that law and order is at the lowest ebb right now. I request the Home Minister, please open his eyes and streamline the police force so that they keep the eyes open to isolate the lawbreakers. They isolate those people who have overstayed in this country or their state, find out whether they are genuine students or they are lawbreakers. But do it within the law so that the relation between the countries at the international level are not strained. Because of inefficiency of the authorities in this state, our citizens should not suffer in those countries. गोंया भायर वचून MBBS शिकिल्ल्या गोंयकारांक GMCन इंटर्नशीप करपाक 50 ते 60 हजार दिवचे पडटात। स्टायपंड दिना जाल्यार उपकारता, पूण तांचे कडल्यान इंटर्नशीप फी घेवप बरोबर न्ही अशें सार्दिन म्हणटा। Always it was free of cost. And only this year I hope government will open its eyes. All those who have not done the course here, they will not get stipend, I can understand. But charging them for doing internship is totally wrong. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।